नोरबेन तुका नावाळतां सोमिया बिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विची देण्याक सोम्या कितें पाटी आमी दी मोगन तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसला राखलाय सेवेन तुज्या काळजा मौनान आमकां तुवें एकवोट आयला गोपाल क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन ओरबेन तुका नावाळटां सोमिया बिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देण्याक सोम्या कितें पाटी आमी दिवं मोगल भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता सद्याकडेच्या 21 आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया हे संदर्भार अर्गा मिस्तिता फबीनी जिस्सी मेंडोन सदाव कतार देवादीन उर्बन डिकोस्ता अध्यात्म्याक मिस्तिता लिल्ली डिकोस्ता आनी कुटाम ताणे मुंबई देवादीन लिगरी डी सिल्वा हाच्या 11 वर्सांच्या मरणाचो उडास कडून ताच्या आत्म्याक मिस्तिता जुलियन डी सिल्वा आनी कुटाम मुंबई तांचेर ते बसोत आमी मागता आसतना जे कोणा मागतान बसला ताचो उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाचे न्हू सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक हे कुटाम जावन सोम्याच्या वेदी बोवारी आमी जमल्या आयची देवस्तुती आमकां दैवीक पदवी मनशाच्या बरेपणाक आनी सडवणेक म्हणलें समजोवंक आपणें दिता देव दिता ती जबाबदारी आनी पदवी सारक्या रितीन वापरच्याक क्रिस्त दिव्या देवाचो पूत म्हणून भावार्थान वळखूंक जाय तशेंच देवाची पदवी देवान येवजिल्ल्या शेवटा पावोवं हे खातीर म्हणलें शिकयता तर ताची खरी फर्ज तशें एका काळजाचें आनी एका मनाचें जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया मगळ भाव भयणीनो आम्हा हर एकल्यांक देवान एक पदवी दिल्या एक जबाबदारी दिल्या आनी ही पदवी ही जबाबदारी ताच्या महिमे खातीर आनी पेल्याच्या बरेपणा खातीर आनी सर्गीच्या जिविता खातीर आमी वापरूंक जाय आनी ह्या मुखांतर आमी यशस्वी जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता हे उतराक आमचें जिवीत रुता करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समेन तयार करया मगळ जेजू तुजी पदवी तुवें पेल्याच्या बरेपणा खातीर वापरली ते पडी आमी संवसारी जिवितांत स्वार्थी जाल्ले आसा आपणाक दिल्ली तुवें पदवी आनी अधिकार आपणा खातीरच आपणाच्या बरेपणा खातीर वापरलेलो आसा ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा सोमी हांव पश्चात्तापोवन भोगसने मागोवन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ तूं दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय आमची जबाबदारी ती खरी समजून आसतना जबाबदारी चुकल्ले आसा ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापावता हांव सोमी भोगसने मागोवन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ तूं दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय आमच्या दिसपट्या जिवितांत तुका साक्षी जावंक तुजी महिमा प्रगट करूंक जायते अवकाश आसलो
पूण तुमी गळसूंक ना सोम्या तुका आमी अखमान केल्लो आसा पश्चातापावतो भोगसने मगोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ तूं दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय सर्व पदवेदा दैव आमची काकूळ करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमीन देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पर देवा सर्गींच्या सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया एगडी बरदोळे दंबिया आमचे म्हणजे गरजां खातीर ते सवां खातीर हृदयां खातीर मागे जे कोणा मागतान बसयला न्हू सुगडास करून तांचे बसोत आमी मागे देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाचें एका काळजाचें तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूं आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूं बळेपणान आमकां फोव कर आनी ह्या हदीर संवसारांत सर्गेच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमीन इजाई ह्या प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप शेबनाक रावळेराच्या कारभाऱ्याक दळबराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थान वयलो ओडून सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकीमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो तुजो कमरबांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हाती दितलो तो जेरुजालेमाच्या निवास्याक आनी जुदाच्या घराण्याक एक बापय जातलो हांव ताच्या बुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच दमचो ना तो दमतलो आनी कोणूच उगडचो ना एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजाच्या घराण्याक तो एक मैमेचें शिंहासन जातलो देवाचें उतर हें तुझो मोग सर्वेस्पोरा ससनाक बाळटा तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका
सस्नाक बाळता तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुझो मोग सर्वेस्परा सस्नाक बाळता तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका. तूं बरो आनी विश्वासी सगळ्या प्रासवर्ते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगळी गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले. म्हजें काळीज घट कर म्हाका धैर्यान भरलो. तुझो मोग सर्वेस्परा सस्नाक बाळता तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका. तुझो मोग सर्वेस्परा सस्नाक बाळता तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हा कितली अगाध देवाची संपत, कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी. कोण आटापी ताची फैसलां, कोण पारकीत ताच्यो वाटो. सर्वेश्वराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचें घेतलां. सर्व वस्तू ताचे तावन आराम जातात. ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वदां. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. पेद्रुवा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पातळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसूं. उपरांत सेजारिया पिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावुल्ल्या वेळार जेजून आपल्या सिसां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदतार जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, बागीत तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणूय मनशान न्ही, बगर सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रो म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पातळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो
जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हण कोण आयकी सांगिनाय म्हणून ताणें आपल्या सिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचें उतर हें बखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हेच्या दुसऱ्या वाचपांत सान पावलो रोमाकारांक बरोवन देवाच्या अपार संपत्तीच्या विशांत, देवाच्या अगाध संपत्ती, देवाची गूंड निगूढ जाणवाया विशांत तो हांगासर उल्लेख करता. तो म्हणटा देवाची निगूढ जाणवाई आनी समजणी कोण आटापीत, ताची फैसलां कोण पारकीत, ताचो वाटो कोण समजत. जेजू म्हणटा हांव वाट सत आनी जिवीत. कोण समजत? आमकां वाट म्हळ्यार आमच्या घराची वाट न्ही गे, न्ही गे, रोसा पुसतना नाणयेची वाट न्ही गे, त्यो वाटे मात आमी जाणाव. मारो कोडयाळ वेसो, मुडबिद्री वेसो, उडपी वेसो, मुल्की वेसो, पूण सर्गींच्या राजाची वाट कसली म्हणले विशीं आमी कितें समजता, देव कितें सांगता तें आमी पारखुची गरज आसा. देखून तो म्हणटा सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो आसा. सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो आसा. सर्वेस्पराची चिंतना म्हजी चिंतना न्ही, म्हजी चिंतना सर्वेस्पराची चिंतना जावंक पुरो. कितें म्हळ्यार हांव अस्कत मनीस, पूण सर्वेस्पराची चिंतना म्हजी चिंतूंक जायना. हांव आनी कुंभी म्हजे लागीं कुंभी आसा, कुंभीची चिंतना आनी म्हजी चिंतना एकतले के जायना. कुंभी म्हज्या कितले गिलाम, कुंभी असो प्राण म्हज्या हातां आसा. कुंभी केदाळ मारयेत केदाळ खावयेत ते म्हज्या हाती आसा. कुंभी डिसार उदा दवरचें म्हण आसा ना. देखून कुंभयेची सकत जाणवाई म्हज्या विशांत भोव अस्कत. एक फावटी एक रयत एक सगोळेकार आपल्या गाड्यान तोन फाटी येताना ताच्या कुंभयेची पिलां थोडी कणयेंत आसली, कणयेन मुताळ वळी वळी आसता न्ही, कणयेंत आसली आनी थोडी पिलां वयर आसली, समजलें गे. आनी ह्या वेळार कुंभी थोडे फावटी वयर धांवताली, वयल्या पिलांक बुजयताली आनी इल्ली सकयल येताली, सकयल्या पिलांक बुजयताली. कुंभी वयर सकयल धांवचें आनी पिलांनी रडचें पळोवन हेका बेजार जालें घरच्या धनयाक. देखून तो ताचें जू आनी नांगोर सकयल दवरता आनी लो पाळ धरन गुंडयेक देंवता, वळाक देंवता, वळयेक सुकल्ली वळी देंवता आनी पिलांक कश्टांनी धरन वयर सोडटा आनी उपरांत तें पाळ धरन तो वयर येता. वयर येता येताना कुंभी धांवन येवन ताका सापता, कोंस मारता. कुंभी धांवन येवन ताका भारी बेजार. आपणें पिलांक वासयलें, शिंपडलेल्या पिलांक परत आवय लागीं सोडलीं, पूण ही कुंभी कित्याक म्हाका साबली. हें चिंतून चिंतून तो न्हिदोंक गेलो. सपनांत ताका एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणलो, आळे बाबा तूं चिंताय तशें कुंभी चिंतिना. तुजे मुखार कुंभी कितल्याकी ल्हान धुळीक लागलेल्या ताकडेच्या ताकडेक लागलेल्या धुळीच्या कणा बरी ती कुंभी तुजे मुखार. तिचो प्राण तुज्या हातां आसा, तिचें जिवीत तुज्या हातां आसा. तिचें म्हणलें कांय ना आनी तिची जाणवाय तुजे मुखार कांयच न्ही. तूं अपरिमीत जाणवायंत, तिची भोव अस्कत जाणवाय. देखून तिका ती साबली. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमची जाणवाय देवाच्या मुखार कांयच न्ही. देखून देवाचें उतर म्हणटा देवा मुखार आमची जाणवाय थोडे फावटी पिशेपण जाय. ती कुंभी साबली ते कुंभयेचें पिशेपण, पूण ते कुंभयेक ते पिशेपण म्हूण कळीत ना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कोण तो ताका आलोचन
दिवंक शकतलो, कोण मनीस देवाक आलोचन दिवंक शकतलो, सल्ला दिवंक शकतलो. सर्व वस्तू ताचेतन आरंभ जातात, ताचे मारिफातन ताचे खातीर शेवट जोडतात. ताका जो महिमा सदां सर्वदा. आदल्या दिसांनी आमच्या भारतांत इस्रो आसा, इस्रो म्हण आसात, विज्ञानी संस्थे आसा न्ही, इस्रो स्पेसाक वेच, बाह्य आकाश मंडळीक वेच एक संस्थो, तो जायती उपग्रह सॅटेलायट्स धाडटा, जावं पुरो मंगळ ग्रहाक, जावं पुरो चंद्राक, आनी खंय सोदना करूं. कित्याक म्हळ्यार आमची पृथ्वीत एक अजाप म्हणयात, पृथ्वीत न्ही गे एका बॉला बरी आसा, तितले फास्ट बुगरी बरी गुंता की आमी आतां बसून आसा वय न्ही, पूण जाल्यार आमी कितले फास्ट गुंता आमकां कळीत ना. हे इगर्ज गुंता, बशिल्ले बांक गुंतात, आमी गुंता, पूण आमकां कळना. इतले फास्ट बुगरी बरी गुंत आसा, देखून आमकां रात आनी दीस जाता, एक रात दीस येता, कळ्ळें गे. आनी ही भुमी सुर्याच्या भोंवतणी गुंता, आपणा थंय गोवन 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 सुर्याच्या भोंवतणी गुंता. एक वर्स लागता सुर्याच्या भोंवतणी वचोंक ह्या भुमीक. आपणा थंयच हांगासरली भुमी रावंड मारचे जाल्यार 24 वरां लागतात, 24 वरां, तितले फास्ट गुंता. आनी भुमी खंय गे फिक्स कांब्याक फिक्स केल्ली ना, खंय गे आकाश मंडळींत एका कक्षेंत ती गुंत आसा. आनी भुमीत हांव जायते जण भायर वेतात सोदना करच्याक, भुमीत आसले आनी खंयचेले उपग्रह आसात गी म्हणून. देखून थोड्यांनी चंद्र सोदून काडलो, थोड्यांनी मंगळ ग्रह सोदून काडले. आनी इस्रो म्हणटा सद्याक आमी सुर्या लागीं वेतले, सुर्या लागीं, सुर्या भितर न्ही, सुर्या लागीं वेतले सोदना करच्याक. सुर्या थंय कितें सकत आसा, कितें तें उजवाड आसा, कितो तो प्रकाश आसा, सोदून काडटे लागीं वचून. आनी हांगासर परच्या दिसा आमी जाणाव विक्रम न्ही गे, विक्रम कितें नांव ताचें विसरलो, विक्रम न्ही, विक्रम कशें लँड जालें थंयसर. यशस्वीरीत बेंगलोरच्या संशोधना केंद्रांत बसून तांणी तें थंयसर लँड करिलां पळय. थंय फोटो काडून आपणायता. कसली सकत मनशाक आसा ही, मनशाक आसली जाणवाई, मनशाक आसली सकत कोण आतां येयली देवातान. त्या देवाक कितल्या परमीत सकत आसा नाका. काही विज्ञान म्हणूंक पुरो मनीस मांकडा जावन आयलो न्ही गे, चिंपांजी जावन आयलो, पूण चिंपांजी जावन मनीस आतां कित्याक परत मनीस जायना. चिंपांजीत आसा, मांकोडूच आसा, मनीसच आसात, कित्याक जायना गुर्तूना. काही थोडे म्हणटात मनीस माणक्यात जावन आयलो, भुमीत उदकांत जावन आयलो. अशे जायते थियरीज आसात. कोणाकी सारकें कितें म्हण कोणाकी कळीत ना. हर एकले सोदना करच्यात आसात. देवाची सकत कसली, देवाची विस्मिता कसली, देवाची महिमा कसली, देवाची पदवी कसली म्हणून थोडे जायते सोदना करना आसात. विज्ञानी सोदना करना आसात. विज्ञानी म्हणटात देव मनीस मांकडा जावन आयिल्लो म्हणल्यार तो इगर्जे वचून मिसपेटयता, देवाक पती येता, सुमयेचेर मागता आनी म्हणटा हांवें करच्या एक्सपेरिमेंटाचेर, हांवें करच्या संशोधनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी हांवें हो संशोधन बरें करूंक दी, सकत दी म्हणून मिसपटोवन तो एक्सपेरिमेंट करूंक वा संशोधन करूंक वेता. ताकाय देवाचेर पातयेनी आसा. ती सकत, देवाची सकत म्हणली ती अगाढ सकत, अगाढ सकत, निगूढ ताची जाणवाय, अगाध ताची संपत आनी वर्ण कोणाकी जायना. देखून तो जेजू आज सवाल विचारता कोणा लागीं सवाल विचारता, सिसां लागीं विचारता सवाल. म्हजे विशांत लोक कितें म्हूण म्हणटा. पण 3 वर्सां संपलीं जेजू सांगाता आसून ह्या सिसांक. आनी अखेरीच्या काळार जेजू तांकां हे सवाल, म्हजे विशांत तुमी कितें समजल्यात, म्हजे विशांत कितें तुमी अर्थ कणगाण गेला, म्हजी वाट कसली म्हूण तुमी जाणा जाल्यात. अशें तो सिसांक कितले अर्थ जाला म्हजें जिवीत म्हणल्यार विशांत तो हांगासर सवाल विचारता समजून घेवच्याक. तो म्हणटा मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात. ताणें जाप दिली, थोडे तूं कितें म्हणटात बेबदो म्हणटात आनी तूं नांदें, पूण थोडे सुवातेंत आसा तो बेबदो म्हणटात, थोडे तूं बेबदो म्हणटात आनी थोडे तूं पोटारी म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार तूं सगळ्या सांगात येताय, वायन पियेताय, गम्मत करताय आनी सगळ्ट खाताय
गंमत मारताय देखून तूं पोटारी म्हणटात तूं प्रद्वाऱ्यांचो पातक्यांचो इश्ट म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तूं प्रद्वाराच्या घरा वताय तांच्या लागीं उलयताय तांकां आपणूक सोडटाय ते तुजे पांय धरतात रडतात दुकानी पुसतात केंसांनी पुसतात उमो दितात ते सोडटाय तूं आनी थोडे म्हणटात तूं पातक्यांचो इश्ट माते वाग सुंगा गट्याला आपयताय ताच्या घरा येताय जाके वाग आपयताय ताच्या घरा वचून जेवताय रावताय जेजू हें पुरो जाणा कित्याक म्हळ्यार ताका मस्त कडेन तशें आयकल्लें आसा ताणें आनी जायते पडी ताका ताच्या घरा ताच्या हळ्ळेक येनातले बरी आमच्या हळ्ळेक येनाका आमच्या गांवाक येनाका कित्याक आमच्या आज दुकोर मेल्यात फाल्यां बोकरे मरतेत परवां कुंकडां मरतेत परवां गायरां मरतेत दया कर ना आमच्या गांवाक येनाका तूं आयल्यार डेंजर आसा तूं दुसरे कडेन वच म्हणलें आसा हे संदर्भार तो म्हणटा लोक हांव कितें म्हूण म्हणटा आनी थोडे म्हणटात तशेंच तूं स्नान जातार जुवांव म्हणटात स्नान जातार जुवांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार स्नान जातार जुवांव कडक उलयतालो हेरोदेचे पातक ताणें कडक सांगिल्लें आसा तशेंच लोकांक ताणें शास्त्र्यां फरिजावांक कडक खंडन केल्लें आसा हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खटा तुमकां हत्त आग्याच्या पिलानो म्हणलें आसा जेजू ताच तीक्ष्ण उतरान शास्त्र्यांक फरिजावांक मतबारांक तशेंच अधिकार वर्गाच्यांक उलयतालो सीदा उलयतालो तो हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खटा तुमकां म्हणटालो कोरायजना बेसायदा जेरुजलेमाक हाय धिक्कार म्हणटालो अशें उलयतालो तो आनी ती एक झळक तांकां स्नानीक जुवांव ती आसली ती जेजू थंय दिसताली देखून ते थोडे म्हणटाले तूं स्नान जातार जुवांव आनी थोडे म्हणाले तूं एलिया म्हणटात एलिया कित्याक म्हळ्यार ताबर पर्वता दिसा रुपांतर जाताना एलिया तांकां दिश्टी पडलो आनी तो एलियाचें हें आसा कोण ना कित्याक म्हळ्यार देवाची बरी खबर परगट करूंक आयलो तो सर्गेच्या राजा विशान आनी तशेंच वय कांय सर्गेच्या राजा विशान तूं उलयता वय कांय एलिया जायी सई म्हणलें चिंताप तांचें आसलें आनी थोडे म्हणटात तूं एरेमिया प्रवादी तूं देवा विशांत उलयता कित्याक म्हळ्यार हांव देवाक पळयलां देव हांव जाणा कोण म्हूण आनी म्हाका देव वळखता हांव देवाक वळखता तुमी वळखनात देखून हांव देवा तर्फे तुमचे मदें आयलां उबो आसा जेरेमिया प्रवादीचें उतरां तांकां उडास आयलीं आनी तो काय जेरेमिया प्रवादी कोण ना म्हूण ताणें चिंतलें वा प्रवादे पैकी एकलो प्रवादे पैकी देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ तो मनशा आनी देवा मदलो मध्यस्थ मिडिएटर लॅडर म्हणटात बडे एका मडये तो आनी एक वर्साची मडये वचूची जाल्यार कितें जायचें देळें जायचें निसण जायचें तशें तूं एक निसण तूं एक प्रवादी आतां जेजू म्हणटा तांचें सोडया ते हांव गेल्ल्या वेळार जय जय म्हणटात ताळयो उबारतात हांव ते गेल्ल्या वेळार म्हाका ते हांव तांकां उंड्या भासलें वाडटा तांकां खुशी जाता गूण करतात ओके तुमी कितें म्हणटात म्हजे सांगात आसात म्हजें असर्यें पळयल्यांत लाजराक जिवंत केल्लें पळयलां उदका वयल्यान सोलून आयिल्लें पळयलां वारें वादळ शांत केल्लें पळयलां 5 उंडे 2 मासल्यो हजारो लोकां वाडिल्लें पळयलां ताबर पर्वता रुपांतर जाल्लें पळयलां जायतें तुमी पळयलां नाईंग गांवांत विधवीच्या पुताक जिवंत केल्लें पळयलां जायराचे दुवेक जिवंत केल्लें पळयलां हें पुरो पळयलां तुमी आतां तुमी कितें म्हणटा सांग तवळ पेद्रो म्हणटा एक तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत स्वस्थ कित्याक म्हळ्यार पेद्रू न्हू एक सकत जेजू ते आपणायली तो सुकून पडलो चलवलो जा तो दुबावलो गलेल्या सरोवरांत उदकांत बुडलो पूण जाल्यार जेजू तें ती एक सकत तो पळयतालो जेजू तें ती सकत तो पळयतालो जर तर पेद्रू ती सकत पळयनातलो जाल्यार निमाण्याच्या ताच्या मरणाच्या वाटेर तो पाटी येतो ना कोंब्यान साथ घाल्ल्या वेळार जेजूची उतरां आयकून तो फाटी येतो ना जेजूच्या पांयां पडून बोगसाणें मागतो ना पळपळ घेवन धांवतो तो आनी पेद्रू कांय शिकप नासलो मनीस पूण ताचें तें भावार्थ आसलो ह्या भावार्थान जेजू कोण जेजू कितें जेजू खंय धांवन आयला खंयसर वेता म्हणलें ताका कळीत आसलें देखून तो म्हणटा तूं क्रिस्त सादारण मनीस न्ही कित्याक म्हळ्यार मासलेच्या
तकलेंत नाणें आसा म्हूण तुका कळीत आसा. देखून तुमी सरोवरांत गरी घाला, थंयसर मासले मेळटा, त्या मासलेच्या तकलेंत आसलें नाणें काण तिरवो बांदा. ती सकत तुका आसा, ती जाणवाय तुका आसा. आनी अशें पेद्रू जेजूच्या मोगांत मात्र न्ही, भवर्तान वाडलेलो मनीस आनी ही जाप जेजूक भोव पसंद जाता आनी म्हणटा पेद्रू तूं कडप. पिटर म्हळ्यार कितें? फातरूस. फातरूस म्हळ्यार फातोर, लॅटीन भाशेन फातरूस म्हळ्यार फातोर. पेद्रू तूं कडप, हे कडपीचेर हांव तुजी धर्मसभा बांदतलो, हांव तुजी धर्मसभा बांदतलो. आनी पातळाचे दरवटे तिचे जैत वरचे ना, हांव तुका सगळींच्या रासाच्यो सावयो दितलो. आनी जें कितें तूं संवसारी आडवरतलोय तें सर्गीं आडवरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें, तें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. पळया ते अधिकार. देखून पेद्रू पवित्र सभेचो पयलो प्रथम पापसेप जालो म्हणटात, पयलो पापसेप. पेद्रूचें मरण कशें? पेद्रूचें मरण जेजू बरीत खुर्सार मेलो तो, ताका गिळ्यांचेर मारलें. पूण पेद्रू एक रिक्वेस्ट केलें, कित्याक हांव क्रिस्ता बरी मरोंक फावो न्ही, म्हाका तुमी खुर्सार मारच्यान कांय समस्या नात, पूण क्रिस्ता बरी मारनाकात. क्रिस्ताची तकली वयर हाडली तशें मरोंक हांव फावो न्ही, देखून म्हजी तकली सकयल करी जाय, पांय वयर करी जाय. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें मरण पेद्रू मेलो. क्रिस्ताक साक्ष दिली, रक्ताची साक्ष. तसो अधिकार पेल्या खातीर, तसो अधिकार भवर्ता खातीर, तुजो अधिकार क्रिस्ताच्या मोगा खातीर समर्पीत केलो. देखून आज 2000 वर्सां उतरल्यार पेद्रूक कडप म्हणटात, आनी कडप पेद्रू आनी धर्मसभा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हो पेद्रूचो भावार्थ आमी नियाळतना आमी जायते पटी पेद्रू बरीस दंडळलेले जाता, पण दंडळलेले सासचे न्ही, फाटी येवंक जाय. आमी निसरण पडता, आमी निसरण पडता, पूण निसरण पडलेलेच आसचे न्ही, उठून फाटी येवंक जाय. आमी पूण येवंक जाय आनी जेजूचो सांगात दवरूंक जाय. पेद्रू उदकान बुडलो, सरोवरान दुबावलो आनी बुडलो. ताणें म्हळें, सोम्या हांव बुडते आसा, म्हाका बचाव कर. आनी ताचें एक उतर सोम्याक पसंद जालें. सोम्यान ताका उखल्लो. परत सोम्या सांगता चल्लो तो, हांव कोण म्हूण नेना, हांव कोण म्हूण नेना. देवाळाचें सोपूत घाल सांगता, त्या मनशाक वळखूच ना म्हणालो तो. पूण पश्चात्तापावलो सोम्या बाबाक बक्षी. त्याच मुखार हांव रावतलो आनी म्हणटलो ताका वळखता, ताका साक्ष दिता, ताचे खातीर म्हजो जीव आनी रगत दिता म्हूण सांगतलो हांव. बरी फाटी आयलो तो, एक पटी सुकून पडलो. जायते पटी आमी थोडे पटी सुकून पडटा, निसरण पडटा. थंयच रावचें न्ही, फाटी येवंक जाय, फाटी येवंक जाय. अशें आमचें जिवीत आमकां दिल्ली जबाबदारी क्रिस्तांवपणाची, सोम्याच्या सांगतपणाची, सोम्याच्या शिसपणाची ती जबाबदारी बऱ्यांची होवंक आसा. खंय गेल्यार हांवें सोम्याक परगट करूंक आसा. म्हज्या वावरांत, म्हज्या कामांत, म्हज्या उलोवण्यांत, म्हज्या नृत्यांत क्रिस्ताक परगट करूंक आसा. आनी तवळ क्रिस्ताची जाणवाय हांव करून घेतलो आनी ह्या जाणवायेन सोम्याक परगट करतलो आनी सोम्याची महिमा हांव कळीत करतलो. असलें जिवीत हांवें जिवंक आसा. देखून सोम्याच्यो वाटो जाणा जायचे जाल्यार सोम्याच्या वाटेन चलचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. तवळ सोम्याची वाट आमी आपणे आपणावंक शकतले आनी त्या वाटेन चलोवंक शकतले आनी आमचें जिवीत नंदन जावंक जातलें. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवूं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवाते आसूल आमचो भावार्थू सारया सगळीं सांगाता वडा ताळ्यान आमचो भावार्थू सारया. सतमंता देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गानी वितमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो अवकार मरयेतां सलमलो 5 विलकातांनी कोसोसले ताका उर्सा झडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला. सतमंता पवित्र आत्म्याक कतोलीक पुलीस सभेक भक्तां सैतार पदकाचें भक्षणे कुडीचें जवानपण सस्ताचें जिवीत आमी सर्व देवाची भुरगीं ताच्या परमीत जाणवायाचे वांटेली आमी
ताचे वांटो जाणां जावंक आनी ताच्या वाटेन चलोवंक जायची कृपे देणी ह्या मागण्या मुखांतर आमी जोडून घेवया. बापा पाप साहेब आनी सर्व गवळ्यांनी तांकां दिल्लें दैवीक पदवी चड आनी चड लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी तुवें योजीत केल्याय तशें वापरूंक तांकां आशिर्वाद कर म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. सर्व राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी शांती नितीचें आडळतें चलोवंक आनी समेस्तांच्या हिता खातीर वावरची वेवस्था रुपीत करूंक गरजेचो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. हर एका कुटुंबांत शांत समाधान रास करूं आनी कुटुंबांत देवाचें उतर वाचून नियाळण आनी जिणयेंत पाळोवंक पूरक जावचें वातावरण रुपीत जावन येवं म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. पिडे वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं विविध रितीचे बांदपास भोगतेल्यांक तांच्या कश्टा नश्टा वेळार तुजे दैवीक सक्तेन तांकां भर. पिडा शिडा सुस्निकायेन स्विकार करून तुज्या पुताच्या कुर्साच्या जैतांत वांटेली जावच्या बरवशान जियोंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. पावशिल्ल्या काळार आनी हेर वेळार गादे बेसाय तरकारी आनी हेर कृशी करच्या रैतांक आनी कामेल्यांक बेसांव दी. तुवें प्रकृती मुखांत्र दिवची देणी मोगान स्विकार करूंक आनी सुस्तीर अभिवृद्धी आनी पावसा उदक जिरोवंक प्राकृतीक समतोलन सांबाळचे विशीं जागृती सोडूं म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी हर एक दिसा तुजो पुत्र जेजू क्रिस्त आमचो खरो सोडवणदार म्हणल्यार क्रिस्ती भावार्थांत वाडोवंक आनी कुटुंबान तशें फिरगजेंत आमचो ल्हान व्हड जबाबदाऱ्यो तुजे सोडवणेचे येवजणे प्रकार शेवटाक पावयशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सांजुता देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुनशेतेच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वामटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगाताच ह्या पुंतळार हातीन धरिल्लीं सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. जे कोणा मागतान बसिलान सुगडास कडयें तांचे पसूत मागय. पिडेस्त कस्ततले भाव भयणी आस्पत्रेंत जातात घरांनी वळवळून आसात तांच्या सुडके खातीर सोडवणे खातीर बऱ्या भलायके खातीर मागया. पावस ना ह्या वर्सा पावस नासतना खंय ते गादे सुकून गेल्यात. खंय इल्लोसो पावस येता वेता पूण आतां जरीसो पावस ना जाल्यार उदकाचे समस्या खंडीत जातले. आतां कठीण धग आसा आनी मुखले दीस कशे जातले त्या देखून आमी सम्या लागीं मागया. सम्या आमकां बरो पावस धाड. प्रत्येक कृषीक बेड्याक जनवरां मनशां कुळाक सगळ्यांक भरपूर उदक पावस जावन शाक तुजी दया दाखय म्हूण मागया. सगळींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन भेटोवन दिता हांव. संवसारी जिवितान तुजे शिस्त जावन आमकां एक जबाबदारी दिल्या. त्या जबाबदारेकाल त्या अधिकाराकाल त्या पदवेकाल जिवंक आमकां आदार आनी कृपा दी. आमची मागणी आयकून घे. बरो पावस आमकां फावो कर. समृद्धी दी भलायकी दी. तुज्या सगळ्या बेसांवांनी आमकां बरें म्हूण मागता हांव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. पान संख्या 122 पेज नंबर 122. सर्वसमचे मोगाळ बापा काणीक जावं तुका मानंत गे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुझे बेश्ट
आपण दिलो तो कसो कितें सांगचें ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवें दिलें भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सुवें. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सर पुदवे दादव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ बापा एकच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वय आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळेनी सर्व तैन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूं फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवानपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवन सर्ग आपावेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय. भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो. उडानी वायन आशिल्लें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची घडी. पवित्र आत्म्याची घडी. सोम्याची जाणवाई सोम्याची सकत सोम्याची महिमा सोम्याची संपत सोम्याचो अधिकार आमी नेणाव. पूण ह्या घडी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सवसंगती साध्य पवित्रपणी ह्या रितीन वांटिली जावया. आमचे जिवीत सगळे सोम्याक समर्पिया. ह्या घडये कितेंय मागता मी खंडीत घेता. बापा करुस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोंगवीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. तेस्परीच्या वण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bawarta sunggutu pergetuya Jesu melo Jesu jiwan zala Jesu novyane tu बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां ववकली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमासो मेस्तां पवित्रत्मे बरवे एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणा पुनर्जीवनपणाचो बरो सांगल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मरण पडल्या समेस्तां तुजें परस जळीक मुखामण पळोवन फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण मागता पळय आमकां मरे देवाचे माये सांगता बागेवन जुजय तुज्या पोती सांगता बागेवन धम तुका सांगता बागेवन ज्यो ताद्य सांगता आनी सकाळ तुका मान वळ्यां ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजूता पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आजना मतीन दवरना ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीन सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्या अनुवारांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार देकुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटाई आनी सर्व आकांतांतली वाठाई सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माया मगर सुगुट तूं जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर क्रिस्ताचे देवाच्या माता बापाच्या कुशल पवित्र साकर संवसारात येवी दिली तुझ्या बोपत मोठे रक्तावर विसर म्हज्या कोट्यापर्यंत सोर वाईट अंत म्हाका आनी वासदां सुज्या आज्ञा पडून म्हाका आदार दी आनी तुजे सगळ्यो वेगळ्यो सुरोकी दीस म्हाका निर्मिनात पळया इसवनसा चिमंत देवाची शेळी आमा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली ही शेळीचे जेवणा खापयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली सुम्या तुका सेव करते येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता
सोमिया तुका सेवकते येण्याक तुझ्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता जीवो बुंडो तू जीवित दिवसो जीवित आमचे तू नंदन करसो ससनी सुगा वरून पावसो ससनी सुगा पावसो मेरगा देवी आमच्या मकानभर आमच्या काळजान तो आयला तू सत्यवंत तो पदवेता ताचे जाणवया परमीट अगाड ताची सकत तरी तो आमच्या काळजांनी उंड्या रुपार आयला ह्या सम्याक मेरगा देवी ताचे बरी आमी कळटे जावंक बळे जावंक ताचे बरी आमी सर्गेची वाट जाणा जावंक आदर आनी कृपा मागया ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाचो उपकार आवडूं तगर गांधीव्या अर्गांदुका सोम्यान जेजू अर्गांदुका सोम्यान जेजू उगळापतुका सोम्यान जेजू आराधांतुका सोम्यान जेजू अर्गांदुका सोम्यान जेजू सर्वायटंतले विघ्नांतले निवारलेल्याक कुडयेत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर सर अपायांतल्या मरणादी पिडेंतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी नीट फोव केल्ल्या खातीर आयसो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर हेमिसाचे बलिदान भेटोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर तुज्या उतराद्वारे आमकां दोशी केल्ल्या खातीर तुज्या पवित्र एवकरिस्ताचे जेवणांत आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर विविध मनशां मुखार जायत तो आदार आनी कृपा फोव केल्ल्या खातीर बरे कुटाम फोव केल्ल्या खातीर तुवें केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर अर्गांतुका सोमिया अर्गांतुका दनिया अर्गांतुका आता आनी ससना प्रार्थुया सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुवें काकुळतेन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दी आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची वरबादी कदीक वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार पांचंको 214 संगी सोमकोया संसारा बरी खबर परगड्या सरोका शांतीन जियेव्या समाजा उद्धार करणे सास दिव्या क्रिस्ताया भाऊ भयणी परी एकवटम जावन जियेव्या एकवटम जावन जियेव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगन सेवेन स्वतविने जीवन आमचे जियेव्या अनवरांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात बरवस्या क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या लोका
शांतीन जियेव्या समाजा उदरगने सजीव्या रिसाया मोगाळ पुता सोळे अवघड मोरे आशीर्वाद भगवान गुरुसाच्या कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचेनो तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांतावन तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या, त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा, सारकें पंथाक पावूंक ना, पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला, त्या पासून काळजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन पुलनी पुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक, बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांतान देव बरें करून म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.